सर्वेस्परा होगलेक जावं हांव हेंड्रिक आसता गांवांत निर्मार्ग म्हणजे फिरगसपेर माई आज हांव हांगा जिवांत उबो आसा जाल्यार देवाच्या उतरां वरवीं. गेल्या त्या वर्सा हांव कठीण पिडेन पडलो. पिड्याचें लक्षण काली तकली फटाफट आनी गोमट्यान न्हालोवंक जायनासलें. कसली पिडा म्हणून आस्पत्रेंत डाक्टरांक कळलो ना. 2 आस्पत्रेंत चिकित्सा दिल्यार ही बरी जावना. आखरे तांणी म्हाका बेंगलोरा धाडलें. त्या वेळार ती ब्लॅक फंगस म्हणून थंयच्या बेंगलोरच्या डॉक्टरांनी ती सोदून काडली आनी जानेवारींत म्हाका ऑपरेशन केलें. म्हजी उजव्या कुशीची सायड एक मरोन येताली आनी म्हजो दोळो तांणी काडीचो पडलो. त्या आदल्या दिसा सर्जरीच्या आदल्या दिसा आमी फादर ब्रदर प्रकाशा फोन केल्ले. ते बिजी आशिल्ले का बायल मनशान फोन काडले जाल्यार तिणें ताका दिलें आनी ताणें म्हज्या खातीर मागलें. देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या फुडें आमी दिवान वर्शीचे आमी मागणी आयकताले आनी पिटिशन घाललें सदां दीस मागणें करतले. त्या सारकी बरी भलायकी जाली जाल्यार तें वखद सोमा लागोना कोणना. जानेवारी उपरांत म्हजी परिस्थिती परते बिगडली. 1-2 म्हयने 4 म्हयने हांव बेड्डार आशिल्लो. म्हाका उठोवंक ताका नासलें. आखिर बेंगलोर डॉक्टरांच्या सल्ल्या प्रमाणे हांव वेनलॉकांत एंटीफंगस वखद सदां 1.5 म्हयनो त्याच्या उपरांत गुळयो 6 म्हयने वखद खावन घेवन आज हांव ह्या स्थितीर आसा. म्हाका कान आयकनासलें. दोनी कान बंद जाल्ले. दावो कान आतांय आयकना. उजवो कान हांव गेल्या त्या म्हयन्यांत मुल्की गेल्लो. थंय आपापीन सुतो उक्तो जालो आनी आतां हांव इतल्या भलायकेंत आसा जाल्यार देवाक आज आमी काळजाद्वारे ब्लॅक फंगस जाल्ले म्हणजे मोगाचें वासच्या परिस्थितींतले देवान संपूर्ण ताका बरेपण लाभलें. ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया. देवाक जावं होगळी फोव. म्हजें नांव अनिता मोगरनाड पिरगत बंटोळ. पयल्यान हांव देवाक अर्घां दितां. म्हाका आज ह्या सुवातेर येवंक 3 दिसांत हांव देवान व्हडलो उपकार दाखयला. हांव पयल्यान साक्ष दितां म्हज्या देराच्या सासूमांयची. ह्या सप्टेंबर 12 तारखेर ती जेवून खावून न्हिदोन आसतना तिका सडन न्हिदलेडे बेड्डाक पांय मारलो. तिणें बेड्डाक पांय मारून जाताना तिचे सांगाता तिची धूव न्हिदली. तितल्या आतां तिच्या दुवेन उठोवन विचारलें मम्मी तुका खालें जाता. तिका कांयच गोत्तुना कांयच कळना जालें. म्हळ्यार ती फूल मोत चुकोवन तक्षण कालंगी जाल्लें बरी जालें आनी हार्ट एटॅक जालें तिका. आनी तिणें सडन तिच्या गोवाक उठोवन तांणी हॉस्पिटल आयलें. ती गांवांत ती बेंगलोरची तिची धूव जावन आसा. बेंगलोर व्हरून जातना खाली 10 मिनटां भितर डॉक्टरान सांगलें आनी एका हॉस्पिटलाक व्हरा. तशें तांणी व्हडल्या एका हॉस्पिटलाक व्हेलें. तिका कांयच उलोवंक ना मोत ना कांय ना. तिका कांयच कळनासलें. आनी दुसऱ्या दिसा आमी तांकां घरच्यांक कॉल करून विचारतना सादारण 11-12 वरां जातना ती उलयली मम्मी उलयली म्हणाली तिची धूव. तशें आमी मस्तू जाणांनी तिका ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक धाडलें. आनी सकाळीं म्हज्या देरान सांगलें वन्ये म्हज्या शिल्पाच्या मम्मीक हुशार ना ब्रदर प्रकाशाडे मागोवंक सांग. जाय तूं फोन कट कर तो दुबय आसा म्हजो देर. हांवें सांगलें ताका आनी हांव तक्षण ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी 10-11 वरां भितर म्हाका पाटी रिप्लाय दिली. त्या रिप्लाय धाडले मागणें हांवें सगळ्यांक धाडलें. तशें 12 वरां जाताना ती उलोवन उठोवन बसली आनी दनपारांचें तिका जेवण तशें प्रत्येक तरान पयलें. आनी म्हजी एक साक्ष ल्हानशी म्हजी बोटां 3-4 बोटां लेफ्टाची कांय काम करूं जायनासलें. इल्ल्या तेंपा पयलें म्हळ्यार वस्त्र उमळूंक जायनासलें. वॉशिंग मशिनांत घालनासलें हांव चड. बोटां मुयेतालीं. मोबायल दवरूंक जायनासलें कोणाची फोनां आयल्यार. आनी वांजेलो वाचतना आपापींत म्हजी बोटां रूख जावची सोमा जावन आयलीं. आनी हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच दिंबी घालूंक म्हाका जायनासली. ह्या 3 दिसांनी आयच्या दिसा परच्या दिसा ताच्या परच्या दिसा ह्या इंटरलॉकार म्हाका दिंबी घालूंक देवान फावो केलो. म्हळ्यार व्हडलें अजाप. काल्स बेटयतना म्हाका दिंबी घालूंक जायनासली. आमच्या इगर्जेन डेली आमी मिसा येता आयतारा. तशें जाल्यार हांव आज सर्वेस्परा पयल्यान अर्घां दितां.
तशेंच उपकार चालेल. बावडटा आमच्या प्रकाश ब्रदर सांगता म्हजें नांव काडी नाकात केदाळाई देवान तुमकां बरें केलें म्हण सांगा प्रत्येक तरान ब्रदराक आमी देव बरें करचेच सांगता कित्याक म्हळ्यार तांणी वांजेल म्हणलो उक्तो करिनातल्या मनशांक वांजेल उक्तो आज खरयला सबार जाणां 3 वरांच्या मागण्या बसून हांवूय आयकतां खालचो म्हजो न्हवरो घरा आसा तोय आयकोन आसलो तोय म्हणून नासलो कितलो लोक आसा रेतीरेक हांव 3 दिसांनी आयल्या म्हाका देवाक अर्गां दिता मुझे नाव जोशी हांव पालदाने पिरगेजीचो काल आनी पोर इल्लें वॉलंटियराचें काम ताळो पडला म्हण ना पयलें जावन हांव माप मागतां हांवें ही साक्षी दिवंक गेली लेट जाली पोरूंच्या वर्सा अफगानांत हांव काम करनासलो आनी एप्रिलांत गांवाक आयिल्लो गांवाक येवन एका म्हयन्यान कोवीड पॉझिटीव जावन KSA कडेन देरलागट्टे एडमीट जालो लगभग 40 दीस हॉस्पिटलांत आसून मोरनाच्या बागलार वचून फाटी आयलो म्हज्या मिसेसान ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी तक्षण ब्रदरान कॉल रिसीव करून वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी 40 दीस हांव हॉस्पिटलांत कांयच जीव नसल्या बरीत आसलो 31 दीस पूण मागीरच्या 10 दिसांत हांव बरो जावन फाटी आयलो आनी ताच्या उपरांत घरा 4 म्हयने बेड रेस्ट आसले आनी त्या टायमार आमचें अफगानाचें काम गेलें आनी म्हज्या एका फ्रेंडान आमकां युरोपाक विजा केली आनी ताच्या पयलेंच हांव लगभग 1 करोड रिणार आसलो हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत हांव लगभग 2005 सावन वॉलंटियर जावन सेवा करता अरियेका हांगासर आसल्या वेळार आनी युरोपाची म्हजी विजा आमी 3.5 लाख भरलो तेय रिणकान आनी हांव चिंता लास्ट एप्रिलांत ती विजा गेली म्हळ्यार एजंटान पयशे घेवन ते त्या वखदां हांवें चिंतलें की पयलेंच हांव लगभग 1 करोड रीण आहलें ताच्या उपरांत दिलें गळण 60 लाखांक देंवरलो परतून ह्या 1.5 वर्सांत काम नासतना घरा आहलो परतून रिणार पडलो आनी तेय पयशे गेले आनी जुगात तीच एक वाट आसली म्हाका पूण म्हजे मिसेस केदाळाई हांव इल्ल्या मागण्यान पाटी म्हळ्यार नोवेन आनी तेर समरी करतलो पूण हे 3 वरांच्या मागण्याक हांव म्हळ्यार वेळ नासलो कामाच्या निमती भायर आसतना हांगा गांवांत आसतना पूण म्हजे मिसेस मागतले आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं ब्रदराक कॉल कर ह्या इतल्या लॉस जाल्ल्या वेळार आनी लकीली फस्ट रिंगाक ब्रदरान म्हजें कॉल रिसीव केलें आनी थंयसर ब्रदरान परत म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो थंयसर आमी वचना तें आमी सदांय न्ही तेरसांत आमी ब्रदरान दिल्ले 12 कोटेशन्स आसात ते एक दीस आमी तेरसांत म्हणटा परत आमचो वांजेल वाचता पूण ताच्या उपरांत 1.5 वर्सांतून काम नासतना त्या भुरग्यां आहात म्हाका इस्कॉलाचें फीस जावं दी ह्या घरचो खर्च बारीक कशें जालें मिसेसाकी काम नासलें डिसेंबरांत म्हज्या लास्ट डिसेंबरांत म्हज्या मिसेसाक एक बरें काम मेळ्ळें तें कामां जॉयन जालें पूण हांवें म्हजी विजा गेली खंय काम सोदल्यार हे पयले दीस म्हणटात जाय तर तूं परवां आयता सोमारा ये आनी शेनवार जाताना म्हाका कॉल येता ये पटी नाका येवच्या म्हयन्यांत अशेंच पाटी घालून काम नासतना घरा आहलो घरा एक खर्चा पयसो ना तवळ म्हज्या एका तामिळनाडाच्या फ्रेंडान सांगलें ऑनलायन ॲपांत एक लोन मेळटा आमी तें लोन घालें हांवें गलेचें पडलें हांवें लोन घालें म्हज्या नांवार म्हज्या मिसेसाच्या नांवार लोन घालें आनी तें लोन आमी काडचें तें म्हणटा इस्कट ऑफीस केसार तशें तें काडचें हें भरचें म्हणून आमी बरें जालें पूण सडनली एक 6 म्हयन्या आदीं दुसरेंच तेका ॲपांतून आमकां कॉल येवंक मेसेज येवंक सुरू जाली तुजें लोन बाकी आसा तुवें 2 दिसांनी फारीक करचें जर तर तूं फारीक करनाय आमी तुज्या कॉन्टॅक्ट लिस्टाक आमी सोशल मिडियार पुरो घालता आनी हांव मँगलोर कमिशनराक वचून मेळ्ळो ह्या विशयांत कमिशनर म्हणलो कांय करूंक जायना पळया अशेंच आसून दी मुखार चड जाल्यार पळया आनी तक्षण घरा येयलो 3 वरांचें मागणें जावन आसलें मागणें जाल्ल्या फाटीकच एक अर्ध्या घंट्यान ब्रदराक हांवें परतून फोन केलें 3 फावटी ब्रदरान म्हणजे कॉल रिसीव जालें वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी ब्रदर म्हणलो सर्वेस्पर देव आसा खंयच्याय लांडीसाक तो घालना ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी परत मागल्या आनी एक 2 हप्ते त्या ॲपांतून म्हाका कॉल करतना कॉल रिसीव करना पूण मेसेज्यो नाका जाल्ल्यो मेसेज्यो तुमचें अशें करता तशें करता पुरो आयल्यो फुल्ल ते दिसभर आमी पूण वर्ड ऑफ गॉड आमी मागणें केलें आनी वर्ड ऑफ गॉड परत सांगून आसलो ताच्या उपरांत ते फाटल्या 6 म्हयने जाले आतां तें कसलेंच आमकां मेसेज्यो नात कॉल नात घरांत शांती समाधान आसा
सुखान आसा कश्ट नासा पूण कश्टान ती एक सुखान आसा ह्या सर म्हज्या गरजांक कित्याक आमची मोरी याद आनी आमचो जीव वाचयलो जाल्यार सर्वेस्पर देवान जेजू बाळकान आम्ही ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्घ दिवया. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा Praise the तांच्या Lord. मिस हांव कामांत जैत मागता आनी म्हाका कितले तांकता तितलो बरोबर ह्या पूण शेतान म्हज्या पिरगजींत म्हाका तांकचें काम हांव सेवे मुखार करतलो देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव BC रोड शंभूर सेक्रेट हार्ट इगर्जीतावन आसा. म्हजें नांव अंजू आनी हांव म्हजी धुयेक सप्टेंबर 16 म्हजे धुयेचे बड्डे केल्ले आनी बड्डे जावन एक 4 दीस उपरांत सडनली म्हजे धुयेक हुशार नासले आनी म्हजी धूय दोळे धांपूंक जायनासले आनी म्हाका सांगताले मम्मी बड्डे जावन म्हजी तोंड वांकडे जाला म्हूण. म्हजी धूव 5 वर्सां जाले आनी घडी घडी आरशा पळोवन ते कितले सामा करूंक ट्राय करतले पूण ताका जाल्लें ना. ते म्हजे कडेन येवन विचारतले मम्मी अशेंत जाता. ताका उदक पियेतना आनी जेवण जेवतनाय तेचें तोंड वांकडे जातालें आनी ताका दोळे धांपूंक जायनासले. ते येवन म्हाका सांगतना म्हाका बेजार जातालें इतलें बरें जालें म्हजे धुयेक काले जालो म्हणून म्हाका टेंशन जालें. तशें हांव म्हज्या येजमाना कडेन उलोवन लेट करिनासतना वखदाक व्हेले. कंगनाडी हॉस्पिटलांत सुमार चेकअप केले. चेकअप करून सांगिल्लें ते काल सडनली ताचे एक सीर नर्वस जाला म्हण सांगलें. मागीर ताका वखद आनी पुरा दिले. सांगूंक जायना 5 म्हयने जायत 3 म्हयने जायत ते स्लोली रिकवर जाता म्हण सांगलें. इस्कलाक आनी पुरा धाडीन वचो म्हण सांगलें. तशें सांगलें म्हाका बें दिसलें मस्तू आनी देवान दिल्ले तेणी म्हाका म्हजी 2 भुरगे. हांव देवा कडेन मागून आणताली. घरा आयलेंत सडनली म्हजी ननंदाची फोन आयले आनी म्हजी ननंद म्हणाली म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे नंबर दिता हांवें तुका पिटिशन कर तूं म्हणे आनी तेंचे प्रेयर नुस्तू पावरफूल आसा. तूं पाते ते जाल्यार तुजी धूव आज समाजता म्हण म्हजी ननंद म्हाका म्हणली. तशेंच हांवें इमिडियंटली पिटिशन केलें ब्रदर प्रकाशाक आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ते आमी कुटुंबांत सगळ्यांनी रिपीट करून सांगताले आनी म्हजी दोनी धूव रिपीट करून सांगताले. म्हजी धाकट्याक 2.5 वर्सां ताका तो दवलिता ते जाल्यारय ते देवाचें उतर सांगताले आनी देवान म्हजी कुटुंबांत येदे व्हडले आजाब केला की ते एकच हप्त्यांत म्हजी धूव बरें जालें आनी म्हजी धुयेक बरें करून जेवंक खावंक इस्कलाक वचचे हेचे भाग मेळ्ळे आनी देवान म्हजी मागणें देवाचें उतर धरी म्हजी देवान मागणें आयकून सामा केल्याक हांव मस्तू भागी म्हण चिंता आनी येदले व्हडे आजाब केल्या धनिया देवाक हांव काळजांत अर्गा सांगता आनी होगलाप सांगता. जिजू थँक्यू सो मच आय लव यू आनी म्हाका हांगा येवन साक्ष दिवचें तितलें धैर्य आनी भाग दिल्ल्याक देवाक हांव अर्गा सांगता. ब्रदर प्रकाश यांचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी यांचे भलायकी बरें दिवं दी म्हण मागता. थँक्यू जिजस लव यू. हांव सविता म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक खुशी व्हरतां. ऑगस्टाच्या 28 तारखेर बॅरिनान म्हजो घोव स्टॅनी डिसोजा काम करतना इलेक्ट्रीक शॉक लागून क्रिटिकल कंडिशनर व्हेंटिलेटर 11 दीस आसलो. ताच्या गळ्यांत इन्फेक्शन चड जाल्ल्यान आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांनीत देवाचें उतर रिपीट करून आसल्या. आतां म्हजो घोव मस्त हुशार आसा. कॉल करतना उलयता इतलें व्हड हजाब केला देवाक अर्गां दिता. ताचे बसोत मागलेला ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या मिसावांत देव तांचो भरपूर आशिर्वाद घालूं दी म्हण मागता. तशेंच पाद्र्यापाणी सिस्टर्स हांव काळ सांगता देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कामां जैत मागता. म्हज्या घोवा पासत मागलेल्या सर लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया. Hallelujah, praise the Lord.